खांडेपार तिस्कार दर दिसाक येरादारीच्या गर्देक लागून दिसाक 2-3 तरी अपघात घडटाच। शाळेच्या भुरग्यांकूय ह्या गर्देचो त्रास जाता म्हण ह्या सुवातेर येरादारी पुलीस दवरचे म्हण थळावे लोक मागणी करतात। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आमगे जे पळय 4 हजार घडटा पळय न्हू ते सामके डेंजरस आसा। इस्कॉलाचा भुरगीं येता 4 वटेन 4 गाडयो येता सामके त्रास जाता। म्हणजे खर्चे ते चूड पळोवपाचें आनी एक ट्रॅफिक पुलीस आमकां जरूर जाय मुगो आमकां दीसभर कित्याक सामके त्रास जाता। फुल टायम नासता हांगा ट्रॅफिक फुल टायम नासता वयता न्हू स्कुला टायमार दवरता ते मागीर वयता ते रोखडे कित्याक दीसभर जर आसत न्हू हांगा प्रॉब्लेम कांय येना। दोनूय वटेन गाडी हाडोवपाक मेळटा न्हू आमकां हेवटेन तेवटेन 4 वटेन 4 गाडयो येता कोणाक सांबाळटलो अशी परिस्थिती घडल्या हे जंक्शन आसा हे जंक्शन न्हू मेन जंक्शन हें हांगा खांडेपारा रोड टू मुर्डी रोड डायरेक्ट सगळें टोटल न्हू आणि मोठ्या प्रमाणात ट्रकूय येता। मोठे व्हडले ट्रक येता पळय आतां ब्रिज बांदता पळय ब्रिजाचे ट्रक व्हडले ट्रॉली येता हे येता चान्स ना आमकां उबे रावपाक मनशाक त्रास जाता हांगा। कितें सरकारा कडेन कितें आव्हान करता? सरकार आमकां फक्त एक ट्रॅफिक पुलीस जर हांगा जाय दीसभर जाय सकाळचो 7 ते रातचे 7 सामकी जरूर। हांगा हें सामकें जंक्शन जाल्ले कारणान हांगा ट्रॅफिक पुलीस आमकां दीसभर जायो कित्याक स्कूल लागीं आसा ब्रिजाचें काम चलता 4 वटेन गाडयो येता लोकांक हेवटेचे तेवटे येवपाक 5-5 10-10 मिनटां रावचें पडटा म्हणजे आमकां कशे परिस्थितीन हांगा दीसभर एक ट्रॅफिक उपलब्ध करचो। आणि ह्यो कितें एक्सिडेंट बी जाता हांगा? एक्सिडेंट जाता चूक करून लोकांक पासियेंस ना हेचे लोकांक प्रत्येक जाण फुडें येवंक सोदता आनी त्या कारणान गाडी मोखता कोणाक आदळटा कितें जाता। ट्रॅफिक पुलीस फूल टायम रावना येता फक्त स्कुला टायमारूच रावता बाकी वेळ येना ना म्हणजे आमकां तो दीसभर एक ट्रॅफिक पुलीस हांगा दवरचो गव्हर्मेंटान।